येना आमकां कांय पळोवंकूय ना टँकर आमकां लोकांचे जाता उदका हाडूंक बांयचे तेंचे घरांनी वचोंक ते आतां उदक हांव उदक येना आमकां आतां 4 महिने झाले 5-6 महिने आमकां उदीकच येना मरे हात पाय सुजले आमचे लोकांचे पाणी हाडून हाडून आता जर आमकां उदक जर सोडिना जाल्यार आमी कशे विशय घेवन घागर मोर्चा घेवन वयतली आमी डिपार्टमेंटान थंयसर कशें उदक येना ते आमकां पळोवपाचें आसा 4 महिने झाले आमी आतां खंय वताची पाणी करूंक सगळ्यांक सांगान आतां कळयला वेंचणुके आदी आमकां सुखी आश्वासनां दिली आतां सुके नळ दिल्यात एक वेळ जेवपाक नासल्यार जाता आमकां बेगोबेग उदक दियात मोरजी शिरोडकर वाड्यार बायलांनी दुर्गेचे रूप धारण केला हर घर जल हर घर नल ही येवजण आतां सुखी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला लोकांक जल मेळना पूण बिलां मात टायमार मेळटा आमदार सरपंच फकत वेंचणुके पुरतेच भाशणां ठोकून गेले उदकाचो प्रस्न आसा तसोच उदकाचो प्रस्न जाग्यार पडना जाल्यार थळाव्या PWDच्या कचेरेंत कळशी मोर्चा व्हरतली मोरजेच्या शिरोडकर वाड्यावयल्या बायलांनी सरकारी यंत्रणेक उजरावन काडल्या उदक आतां 3 महिने लागत येयलो आतां पयऱ्यान आतां ते पयऱ्यान उदक येयना आमी दिता न्हू उदक सगळ्यांक सारकें दी आमच्या सायल्यान येता दोग जाणांनी नळ येता हाल्या तो तांकां पयरो आमकां लोकांचे जाता उदका हाडूंक बांयचे तेंचे घरांनी वचोंक हय बांयचे आनी चड हाडटाले कोणाचे आनी कोणाचे उदक बोरींग पिवपाक म्हणून आनी बांयचे आनी बोल्ला सारूंक म्हाका जाता आतां उदका हाडूंक आनी एडेन ना हें उदक लोकांक थोड्यांक एडेन हा कोणाक आमच्या चेडवाल पयऱ्यान पण आतां येता येवंक आमकां ते लोकांचे बाटल्यो हाडूंक उदक हाडूंक आमकां जाता कांय ते येना आमकां कांय पळोवंकूय ना टँकर सगल्यांक खबर आहा आमी सोदूंक वचोंक ना कोणाचे पंचान आतां बोरींग घातला ते आतां उदक हांव बोरींतले पांय उदक म्हणटा बरें न्हू देव बरें करता तो पुरो आनी कितें तें उदक नासलें म्हाका सारूंक पयलें सद्या पडच्या कडेन उदक जाय उमडूंक उदक जाय आनी कित्याक उदक जाय आं खंयचें कितें करूं आमचे काय आतां बांयचें उदक हाडूंक आतां तो चेडो वाजता उदक हाडूंक लोकांचे खंयसून घेवन येवंक कितें करूं तूं सांग इतलेंच म्हाका जाय उदकाचेंच म्हाका आनी कांय नाका उपाशी रावल्या आतां उदक पयलें मेन जाय उदक येना आमकां आतां 4 महिने झाले तिकडे वयतो हेतूर गापट्याच्या वाड्यार आनी ते बालदे घेवन बोरींग घाता पाणी कळ येयला खंय आहा टँकर येना आनी उदक 5-6 महिने आमकां उदीकच येना मरे हात पाय सुजले आमचे लोकांचे पाणी हाडून बोरिंगाचे आमदाराक कळयला फोन ताका करून सांगलो तेका येतलो करतात मरे इतले सोसूचे तर कितें करूचे उदकाक लागून उदक मेळान आमकां 3-4 महिने जाले अजिबात आमचे एक नळाक येयना आता जर आमकां उदक जर सोडिना जाल्यार आमी कशे विशय घेवन घागर मोर्चा घेवन वयतली आमी डिपार्टमेंटान थंयसर कशें उदक येना ते आमकां पळोवपाचें आसा आतां अजिबात आमकां उदकाचो थेंब नाय सर पंचायतीक बी सगळ्यांक कळलेलें आसा पंचायत बी आमच्या सगळ्यांक खबर आहा उदक येना म्हणून आमकां कितले दीस जाले आमी उदकाक म्हणून तळमळचे रातच्या राती उदकाक आमकां हें ना हयसर एक थेंबूच येयना न्हू जागरणा करून आमची तकली मेट जाली हयसर आमच्या घरान जाणटी आहा ती उदकाक तळमळटात तशी कोणी एक कळशी अशी दिता तांकां उदक हाडून घरा कडेन जातलें कशें उदक ना जाल्यार इतके दीस सरळ उदक येत आतां देयना न्हू उदक आमकां 3-4 महिने जाले उदक जर दिना ते सोडिना जाल्यार आमी कशें घेवन वयतली थंयसर सगळीं ह्या घेवन डिपार्टमेंटान वयतो मोर्चा घेवन आमी येतलो सगळे कळशे मीठ घेवन जाल्यार कोणाक आमकां उदीक हांगा सोडिनाच ना न्हू उदीक आमी कितें माराचे उदका शिवाय आनी अशे लोकांचे बांयेक सुद्दां आतां आटले न्हू ते हांगा बांयचे सुद्दां उदीक ना आतां मेळना मागीर ते सांजचे राव उदीकच बांयकूय मेळना आमकां वयल्या वाड्यार उदीक येता सकयल्या वाड्यार उदीक कित्याक येना पयऱ्यान जर उदीक येयले जाल्यार आमी सारखे भरतली न्हू ते उदीक नाल्यार आमकां दिवंक जाय न्हू उदीक वयल्या वाड्यार उदीक येता पूण सकयल्या वाड्यार उदीक कित्याक येयना सोडपाचें बाटली ताकाच भराना कोणूच हांगा येयना इलेक्शन आसता तेन्ना टँकरूय धाडून दिता आतां कोणूच जाग करिना 4 दीस जाले आमी सांगता फोन करून तर कोणूच सांगिना कितें धाडटा म्हणून 4 महिने झाले आमी आतां खंय वताची पाणी करूंक सगळ्यांक सांगान आतां कळयला आता आमी पाणयाक खंय वताची आमच्या बकमरे हातो मोडले खंय खंयसून हाडटो पाणयाक टँकर येयना तर काय येयना आमी आतां खंय वताची पाणयाक तर मग बिया खंयची आमी आतां फारी करूची हांकां तर पाणी नाल्या आमी आतां काय करूं तर आमचे कमरो हातो मोडान गेले आमकां आतां कोण दिता पाणी तर सगळ्यांक कळून बघला आतां पाणी ना 3 महिने आल्यात आमचे हाल जाले हेचे पाणयाचे आमी पाणी हातून हयसर वळवळतो ह्यो सांगता तेका सांगतो आमी हेचं पाणी हातून वळवळतो आनी सांगात खंय आमचो वचलो तर एकदा दोनदा सांगल्या सगळ्यांक कळटा रस्त्या कुशीक घरा म्हटल्यार आमकां पाणी ना बारीक एक थेंब पडटा
कसो बारीक येता केस कसो बारीक ते कितें ते सुद्दां भरना बारीक येता आणि मागीर ते वयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू.